मनोहरभाई पर्रीकर हे माझे आयडल आशिल्ले. तांच्याच आशिर्वादात हांव राजकारणांत आयलो. घडये कदाचित तांच्यांनी 5 वर्सां पुराय करूंक ना, बट तांच्या आशिर्वादान हांव 5 वर्सां पुराय करपाक शकलो. हें तितकेंच म्हत्वाचें आसा. आयजूय तेंचे शब्द याद जाता. डॉक्टर प्रमोद सावंत लंबे रेस का घोडा है हे तांच्यांनी म्हणिल्लें म्हज्या पयल्या निवडणुकेच्या वेळार, तें याद जाता. सातत्यात भारतीय जनता पार्टीच्या केंद्रीय नेतृत्वाचो आशिर्वाद माननीय मोदी जे आसतले, अमित भाई शाह आसतले, JP नड्डा जी आसतले, आमच्या पार्टीची स्टेट लिडरशीप एट प्रेजेंट पार्टी प्रेजिडेंट सदानंद शेट तानवडे, म्हाज्या बरोबर आशिल्ले कॅबिनेट कलीग आनी समेस्त गोंयकारांचो आशिर्वाद हो सगळ्यांचो खूब म्हत्वाचो आशिल्लो. कारण पयले फावटी फुलकान लागली गुळी आनी कितें हें सगळें म्हणत ओके एक्सिडेंटल म्हणत गोंयकारांनी 2022 खरोखरूच परत एकदा भोवमत त्या खातीर गोंयकारांचो सगळ्यात पयलीं हांव आभार व्यक्त करता, जांच्यांनी म्हाका संद दिली आनी म्हज्या विशेश करून सांखळी मतदारसंघांतल्या सगळ्या लोकांनी म्हाजेर परत विश्वास दवरलो आनी गोंयची सेवा करपाची संद मेळ्ळी. त्या बद्दल सगळ्यात पयलीं सगळ्यांचे खूब खूब आभार. 19 मार्च 2019 ह्या दिसा तुमी सोपूत घेतलो आनीक राजकीय निरीक्षकांनी तुमकां म्हणिल्लें की अनएक्सपिरियन्स इतल्या खातीर तुमी आमदार जाले, विधानसभेचे अध्यक्ष जाले, पूण मंत्री म्हणून जो पळय एक कामाचो अनुभव लागता. कारण कशें आहा की पॉलिटिक्स वेगळे तरेन, पूण त्या कदेलाचेर बसतकीर एक ब्युरोक्रेसी म्हणून येदो व्हडलो राक्षस कसो तुमच्या मुखार आसता. एका अर्दान IAS, दुसऱ्या अर्दान स्टेट कॅडर, बाकीचे कर्मचारी आनी कशें काम करप ना. सरकारान एक बरे नजरेन बरे हेतून हाडिल्ली सुद्दां येवजण्यो कशें पाड घालप हाजे बद्दल एक तांकां चड अनुभव आसता मुख्यमंत्र्या परस. सो सुरवातेचो तुमचो अनुभव आनी आज 5 वर्सां नंतर तुमी ज्या लिलया ब्युरोक्रेसी हँडल करतात, हातूंत भितरलो फरक तुमकां कसो जाणवलो आनी तुमी तो कसो साध्य केलो? एक म्हणजे जबरदस्त इच्छाशक्ती आनी राष्ट्र प्रथम, राज्य प्रथम, लोक प्रथम ह्या भावनेंतल्यान काम करीत गेलो काय जेन्ना हांव फोकस आसा ब्युरोक्रेसीक फोकस जावचीच पडली. सो ही कारकीर्द पळय सगळी आसा आनी आतां तुमकां मेळिल्लें मुख्यमंत्री पद तुमी कंप्लीट करता ती 5 वर्सां. ह्या सगळ्या फाटल्यान म्हणून पळयत आसतना तुमकां कितें दिसलें? आनी ताजे पयलीं एक म्हजो प्रश्न आसता असो की तुमी जेन्ना पयलीं इलेक्शन हरले त्या वेळार तुमकां अशें दिसलें ना कित्याक ती सरकारी नोकरी सोडली, कित्याक राजकारणान आयलो, आसतो बरो आशिल्लो, किंवा घरान कोणें तरी म्हणलें ना तुका सांगिल्लें आमी इलेक्शन बी नाका तुका, अशें कितें जाल्लें? घरांतल्यांनी कोणीच केन्नाच म्हणूंक ना. नोकरी सोडटा आसतनाय सगळ्यांनी म्हाका सपोर्ट केलो. तुका राजकारणान येवपाक जाय, यो नोकरी सोड, कांयच हरकत ना. पडल्या उपरांतय कोणीच केन्ना म्हणूंक ना, ना म्हाज्या पप्पान, ना आईन, किंवा ना मिसीस इंसुलक्षणान, की दे ऑलवेज सपोर्टेड मी. आनी पडल्या उपरांतूय बी हांव डिप्रेशनान वचूंक ना. पार्टीन म्हाका पद दिलें, स्टेट युवा मोर्चा प्रेजिडेंट केलो आनी पुराय म्हज्या मतदारसंघांतल्या लोकांनी विशेश करून म्हजेर विश्वास दवरलो आनी खूब मोठ्या प्रमाणांत काम केलें. त्या खातीर म्हणजे एखाद्या कार्यकर्त्याक तेजे सकयल आशिल्ले कार्यकर्ते तशें पळोवंक वता जाल्यार शक्ती आसता. एखाद्या लिडराक आपल्या मतदारसंघांतले कार्यकर्ते ही खरी शक्ती आसता